येस थँक्यू. तुमकां ऑलरेडी हांवें सांगून गेल्लो की जे तुम्ही म्हाका रिप्रेझेंटेशन दिला मातशें रिक्वेस्ट आसा प्लीज हें करनाका. हांव 2च मिनटां उलयतां. जे तुम्ही रिप्रेझेंटेशन दिला तातूंत कंटेंट तातूंत कितें आसा ते आमकां डिटेल वाचून आमी ते आतां इमिजिएटली आमच्या सिनियराक करतले, तांकां कळयतले. आनी हेतून ह्या तुमच्या विशयान ऑलरेडी एक ऑफेन्स रजिस्टर जाल्लो आसा म्हापसा पुलीस स्टेशनान. आता ही कंप्लेंटचो डिस्पोजल कसो, ही कंप्लेंट कशी ट्रीट करपाची हाजेर आमचे सिनियरा बरोबर उलोवप जातले. त्या प्रमाणे तेजेचेर फुडले एक्शन जातले. ही आता ही कंप्लेंट म्हापसा धाडपाची काय कशें करपाचे आनी खंय धाडपाचे हाजेचेर, कारण आता 4-5 दीस लॉ अँड ऑर्डर चालू आसा. हाजेचेर सगळेच खंयचेच सिनियर आमचे हे आनी गव्हर्मेंट सुद्दां हाजेचेर लायटली काय घेना. सो प्रत्येक जी कंप्लेंट येता आमी विचारपूर्वक ताजेचेर इमिजिएटली ताजेर विचार करता. तुमची जशी आयल्या कंप्लेंट आमी ती आमच्या सिनियरा कडेन डिस्कस करतले आनी ताजेचेर आमी फुडलो विचार करतले. ओके. आनी तुमचे कोण आसात तेंच्यांनी आमचे कडेन टायअप करपाक जाता कितें फुडें ताजो डिस्पोजल कितें जालो तो. ओके. आनी एक रिक्वेस्ट आसा की गव्हर्मेंटाचो एक कार्यक्रम वयर चालू आसा आनी रातचो सांजचो टायम आसा. सो आमकां तो इमिजिएटली थंय वचून तो एटेंड करपाक जाय, कळ्ळें न्ही. सो परत तेच सांगपाक काय हें ना. हांवें ऑलरेडी सांगून गेल्लो कित्याक टायम वेस्ट जावपाक नाका आनी आमकां आमच्या कामाक फुडल्या लागपाक जाय म्हणून. आश्वस्त रावा. तुमी कितें सांग, तुमी दिल्ल्या कंप्लेंटीचेर आमी काय अशें फायलींग बंद करून दवरपा ना. ती तेजेर योग्य ते विचार जातलो. आतां कितें विचार जालो तो कळटलो फाल्यां.